म्हज्या मोगाळ 9व्या क्लासीच्या सर भुरग्यांक म्हजे प्रणाम. आज आमी 8वो पाठ देवान केल्लो सल्लो हो पाठ आमी शिकता. हो पाठ शिकोवंक तुमी सगळीं वर्त्या तुरायेन तयार आसात. देखून ही क्लास आमी स्टार्ट करया. एक घडी मावून रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका आमी आराधन करता. तूं आमचो कितलो मोग करताय तें आमी नियाळटा. तुज्या पुताक आमचे खातीर तुवें संवसाराक धाडलोय आनी आमकां सोडवून तुवें दिलाय. आनी ह्या सोडवणेचो फळ आमी आज अनुभव करता. आमी जेजू परी जावंक आशेता. आमचे तांकी भितरलो आदार हेरांक दिवंक प्रयत्न करता. देखून बापा, तुजो आदार आमकां दी. तुज्या नांवाक महिमा दिवची जिणी आमची जावं. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भुरग्यांनो, परत तेमटी प्रणाम तुमकां. तुमी मस्त काजराक गेल्यात. काजर असो संभ्राम हॉलांत माटवांत करतात. पूण काजर जावचें ही गरजे भितर. कित्याक म्हळ्यार थंयसर काजर जावची जोडी देवा मुखार एकामेका भास दितात. व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान दिवची भास तुमकां कळीत आसा गी. न्हवरो म्हणटा, हांव तुका म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण अशें तो भास दिता. असली भासवणी पवित्र सभेच्या वडिलां मुखार चलो चली ती प्रगट करतात आनी एकामेकाचो हात तीं धरतात. ही भासवणी देवानच मानून घेतल्या म्हूण दाखोवंक ह्या जाग तांच्या हाताचेर पवित्र उदाक्षिणां येता. उपरांत चलो चली एका तांच्या भासवणेचो गुर्त जावन एकामेकाच्या बोटाक ती मुदी घालतात. वय त्या दिसातावन तीं दोगां सांगाता जियेतात. देवाचें उतर म्हणटा, त्या दिसातावन तीं दोगां न्हय, बागार तीं एकच. तांच्या कश्टान दुखांनी सांगाता तीं आदार दितात आनी हर एक पोवटी तीं तांणी दिल्ल्या भासवणेचो तीं उडास काडटात. काजर असो मात्र न्हय, देशां देशां मदें, मनशां मनशां मदें, कंपनी सरकारां मदें अशें एका रितीचो सल्लो जावनूच आसता, भासवणी जावनूच आसता. देवानी इस्रायल परजे लागीं एक सल्लो केलो. तो खंयचो सल्लो म्हूण आमी देवाचें उतर वाचून आमी शिकया. देवाचें उतर तुमी उक्तें करा. पवित्र पुस्तकांत निर्गमनाचो ग्रंथ, अध्याय 24, chapter 24, verses 3 to 8, वाक्यां 3 तावन 8 म्हणसर आमी वाचया. देवाचें उतर आमी वाचतना भक्तीपणान, गौरवान आमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन येवन सर्वेस्पराचीं सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले. आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगिल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटले. देखून मोइजेन सर्वेस्पराचीं उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सल्ल्यांचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले. आमी ताका विधेय जातले. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरां प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें.
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आत्ता आयकल्लें देवाचें उतर आमकां देवान मनशा लागीं केल्ल्या सल्ल्या विशयी सांगता. तर सल्लो वा करार म्हळ्यार कितें? जनरली सल्लो वा करार म्हळ्यार दोगां वा सडीत व्यक्तींनी वा एका पंगडांनी एकामेका दिवची भास. तांणी दिल्ल्या उतरां वा भाशे प्रमाणे तीं एकामेका कितें पाळटलीं कितें जियेतलीं म्हूण तीं उसार सांगतात. ही भासवणी थोड्या गुर्ता मरिफात व्यक्त करतात. दाखल्याक व्हंकल न्हवरो तीं बरपी निशीं घाल्लें एक दस्तावेज एकामेका बदलितात. एंगेजमेंटा दिसा तीं एकामेका तांचे एक एंगेजमेंट फॉर्म एक्सचेंज करतात. तशेंच आमी लौकीक रितीन पळयलें जाल्यार राष्ट्रा मदें मनशा मदें संवसारी विशयाक लागून एग्रिमेंट्स जातात आनी तशेंच सल्लो करतात. आदीं राय दुस्माना विरोध लढायेक वेच्या पयलें वा लढाये उपरांत एक करार करताले. फालेस्तीन गांवांत वा शेजारच्या राष्ट्रांनी असल्या करारा विशीं आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. कराराचो भायलो गुर्त जावन मनजातीक मारून वांटो करचो वा जेवण करची रीत आसतली. तशेंच धार्मीक करार देवान आपणे विंसल्ल्या लोकां लागीं करचो करार तो. सर पदवेदार पवित्र आनी संपूर्ण देवान एक किरकोळ मनशा लागीं करचो करार जावन आसा एक सल्लो. असलो करार सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजे लागीं केलो. पोरण्या सल्ल्यांत देवान आपल्या परजे लागीं प्रमुख जावन 3 कडेन करार केल्ले आमी वाचता. पयलें देवान नोये लागीं केल्लो करार आनी मुखार ह्या संवसाराक बुडतुगोल धाडचो ना म्हणून ताणें केल्लो करार आनी त्या कराराचो गुर्त जावन आकाशांत रेनबो वा पावसा दोणू धाडिल्लें. दुसऱ्यान देवान भावार्थाच्या बापा आब्रामा लागीं केल्लो करार. त्या कराराचो भायलो गुर्त जावन आसलो सुन्नात. तिसऱ्यान देवान आपले परजे इस्रायला लागीं मोइजे मारिफात केल्लो करार. ह्या कराराचो भायलो गुर्त जावन देवान 10 उपादेश दिले. 3 करार पोरण्या सल्ल्याचे तुमी खंडीत जावन उडास दवरूंक आसा. दुसऱ्यान सांगचें जाल्यार सिनाय पर्वता लागीं केल्लो करार तो आमी आज नियाळटा. आपणे विंसले इस्रायल परजेन सदांच आपणाक विश्वासी जावन रावाजे म्हणून देव आशेतलो. एका निजा देवाक मात्र तांणी पातयेजे आनी ताचेर मात्र तांणी भावार्थ दवरचे म्हणून देवाची आशा आसली. देखून इस्रायल परजेन बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंचे पयले देवान हो करार केलो. रगत जावन आसलें ह्या कराराचो एक भायलो गुर्त. रगत म्हणल्यार आमच्या जिवाचो गुर्त न्ही. जुदेव हें तीर पातयेताले तीं पातयेतालीं रगतांत जीव आसा म्हणून आनी देव जावन आसा हर एक जिवाचो धनी वा हक्कदार. रगत आनी देवानच रगतांत जीव घाला देखून कोणी जुदेव रगताचे मांस तीं सेविनात. देखून तांणी रगत जीवदाताराक भेटोवच्याक मन जातीची बली भेटोवंक आसली. बली भेटयल्लें अर्दें रगत तीं वेदीचेर शिंपडायताले आनी अर्दें रगत लोकांचेर शिंपडायताले. मोइजेन शेळयेचें अर्दें रगत देवाक बली भेटोवंक बांदिल्ले वेदीचेर वतलें म्हणून आमी वाचलें. आनी तशेंच आनी उरिल्ले अर्दो भाग रगताचो तें इस्रायल लोकांचेर ताणें शिंपडायलें. अशें रगत शिंपडायिल्ल्या वरवीं जीवदातार देवा आनी मनशा मदें एका रितीचो बांदूप जालो. मोइजेन रगत शिंपडायतना लोकांन म्हणलें सर्वेस्परान फर्मायिल्लें सर्व आमी करतले हांव ताका आमी काल जातले हांव अशें तांणी भास दिली. ह्या सल्ल्याचो भायलो गुर्त जावन मोइजेन उपादेश पाळूंक इस्रायल लोकांक उलो दिलो आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांच्या 70 वा 70 मालगाड्यांनी मोइजे सांगता सिनाय पर्वतार वचोन देवाचें दर्शन घेतलें आनी ताचे सांगता ते जेवले. ह्या पोरण्या सल्ल्याचो संपूर्ण आतां म्हणल्यार जेजू क्रिस्त जें कितें पोरण्या सल्ल्यान आमी पळयता तें जेजून संपूर्ण केलें. जेजून सगळ्या मनशा कुळा लागीं तांकां पातकातावन बचावी दिवचे खातीर आपल्या जिवाचो बलिदान ताणें भेटोवन एक नवो सल्लो केलो. देखून आमी पोरण्या सल्ल्याच्या उपरांत नवो सल्लो म्हणून आमी वाचता. कालवारी दोंगरार ताणें जीव दिलो आनी हेंच बलिदान ताणें निमाण्या जेवणा मुखांतर आमकां भेटोवंक फावो केलें.
पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या. त्या दिसा आमच्या नांवान आमच्या वडिलांनी आवय बापायनी देवा लागीं एक बसवणी केल्या. हर एक वर्सा पास्कांच्या फेस्ता वेळार आमी ही बसवणी नव्यान करता. आमी आदारच्या भावार्थाच्या सर्व करण्यांनी आनी ही बसवणी आमी जिवी दवरता. हे वरवीं देवाचे उपदेश पाळन जेजूची शिकवण आयकून देवाच्या मोगाची भुरगीं जावंक आमी प्रयत्न करता. तर भुरग्यांनो, आयचो पाठ संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. कितें म्हणल्यार टेक्स्ट बुकांत आशिल्लो 8वो पाठ बऱ्यान वाचचो आनी तांतल्या सवालांक तुमी जापी बरोवची. आनी उपरांत एक चटवटिका तुमकां ह्या हप्त्याक. तें कितें म्हणल्यार निमाण्या ब्रेस्तारा आनी निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या जिवितांत खंयची सगळीं गणितां घडलीं ताची एक पट्टी गरजे. निमाण्या ब्रेस्तारा आनी निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या जिवितांत कितें सगळें घडलें ताची एक पट्टी गरजे. ल्हान वाक्यांनी ल्हान शब्दांनी तुमी एक पट्टी करची. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. दया करून एक घडी आमी माग घेया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुका जावं अर्घां. तुवें इस्रायल परजे लागीं केल्ल्या कराराचो आमी नियाळ केलो. तुवें आमचे संगी केल्ल्या मोगाच्या कराराचो उडास काडून त्या प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या शिकपाक तूं आदार दी. बऱ्या भलायकेन आमकां भर. आमच्या कुटुंबदारांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफाद. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळया.